तुका खबर आसा हांवें मगो एका नाटकान काम केलां. ओके. त्या नाटकाचें नांव तोंड घालीत थंय मणगणें. तोंड घालत थंय मणगणें. कोंकणी नाटक. ओके. हांवें काम केलां तातूंत. ओके. आनी तें म्हाका दिसता जो मेन कॅरेक्टर आसा पळय लीड कॅरेक्टर ताचो मेवणो जाल्लो हांव भितर. मेवणो. हय. तातूंत हांव मेवणो जाल्लो त्या लीड कॅरेक्टराचो. नाटकाचें नांव तोंड घालीत थंय मणगणें. तोंड घालत थंय मणगणें. खूब जाणांक खबर ना की हांवें नाटकांनी बऱ्या बऱ्या नाटकांनी हांवें काम केलां भुरगेपणांतल्यान. पण हांवें आयकल्लें की सूरज सर थिएटरानूय तितलेच एक्टिव्ह आशिल्ले. हय, हय. इन हीज म्हणजे आता सगळ्या प्रायम इयर आसाच पण हाच्या पयलीं तुमी काम हय, हय. केलां. म्हाका आयकपाक सो आवडटा. भुरगेपणांतल्यान म्हाका दिसता हांव चवथेक आशिल्लो, तिसरेक की चवथेक तेन्ना हांवें सगळ्यांत पयलीं त्या मुश्टीफंड शाळेन आशिल्लो हांव पणजे. आनी तेन्ना गॅदरिंगाक एक नाटकुलें केल्लें तातूंत हांव रवळू जाल्लो. रवळू कुजनेर आसता तो त्या घरचो. तर त्या नाटकुल्यांत हांव रवळू म्हणून हांवें त्या कुजनेराचें काम केल्लें आनी हांव तिसरेक की चवथेक. आनी तें म्हजें काम पळोवन तिसरेक चवथेक ताज्या नंतर म्हाका एका कला अकादमीच्या अ गट नाट्य स्पर्धेन त्या नाटकान काम करपाचो म्हाका अनुभव आयलो. ते त्या चवथीच्या नाटक ते स्कुलाचें नाटक शाळेचें नाटक हांवें नाटकुलें केल्लें पळय ताज्या खातीर. सो नवरंग स्टार्स ओके. म्हणून पणजेचो एक बरो फामाद पयलींचो नाट्य मंडळ आसा आनी त्या नाट्य मंडळान हांव कितलींशींच वर्सां भुरगेपणांतल्यान हांव म्हाका दिसता 6वेक की 7वेक आशिल्लो आनी हांवें कारान ह्या नाटकान अ गट नाट्य स्पर्धेन त्या नाटकान हांवें काम केलां. रेवड्या म्हणून एक भुमिका आसा भितर धाकट्या भुरग्याची ती हांवें केल्या आनी त्या वर्सा म्हाका सर्टिफिकेट सुद्दां मेळ्ळ्या वाव. एक्टिंगेची. हय. आनी आमकां अ गट नाट्य स्पर्धेन कला अकादमीन सेकंड प्रायज मेळिल्लें. नायस. नाटकाक सेकंड प्रायज. ताज्या नंतर तातूंत राजेश पेडणेकर, ताज्या नंतर राजीव शिंदे, उर्मिला ढवळीकर, धनु डिचोलकर अशे व्हडले दिग्गज कलाकारा बरोबर हांवें काम केलां. सूरज पिंगे. येस. तेन्ना हांव भुरगो गो आनी त्या नाटकान घुमटा वाजिल्ली. कारान नाटक मराठी नाटक ते तातूंत घुमट वाजोवपाक आशिल्लो कांता गावडे सर. अरे बाबा. येदे व्हडले व्यक्तिमत्व त्या हातून कांता गावडे सरान घुमट वाजयला त्या हातून कळ्ळें तुका. आनी मागीर गोमंत विद्यानिकेतन मडगांवूय मराठी नाट्य स्पर्धा जाताली. कला अकादमी जाल्या नंतर थंय जाताली. थंय आमकां फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें. गोमंत विद्यानिकेतनान आमकां फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें त्या नाटकाक आनी थंय म्हाका एक्टिंगींग सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या आनी कला अकादमीनूय म्हाका एक्टिंगींग सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या. सो ताज्या नंतर हांवें खूब नाटकां केल्या. कला अकादमीन अ गट नाट्य स्पर्धेक केल्या, कोंकणी नाट्य स्पर्धेन केल्या, एकांकिका स्पर्धेन केल्या. हांवें सुवारी एकांकिकेन प्रभाचो रोल केला. जो लीड भाटकाराचो चलो आसता पळय सगळ्यान पयलीं विष्णू वाघ सरान ती एकांकिका आमच्या खातीर बरयल्ली. हांव मामागेर आशिल्लो तेन्ना शिकपाक तळावलें आनी भगवेश्वर सांस्कृतीक मंडळा खातीर विष्णू सरान ती स्पेशल सुवारी ही घुमटांचेर एकांकिका बरयल्ली आनी ते आमी सोलापूर ऑल इंडिया लेवलाचेर फर्स्ट प्रायज काडला आमी. आनी तातूंत हांवें त्या प्रभाचो रोल केला. इमॅजिन कळ्ळें तुका. तातूंत हांवें त्या प्रभाचो रोल केला. हांवें एकांकिकेन काम केलां. गाजिल्ली. हय हय हय. हांवें एकांकिकेचें डिरेक्शन केलां. हांवें कॉलेज गाजयल्या. कॉलेजीच्या एकांकिका इंटर कॉलेजीक आमी फर्स्ट प्रायजां काडल्या. कळ्ळें तुका. हांव डेम्पो कॉलेजींत शिकलां. केओस म्हणून डेम्पो कॉलेजीन जो इव्हेंट आसा तो हांवें सुरवात केल्ली. ताजो पयलो ऑन स्टेज चीफ कोऑर्डिनेटर हांव. डेम्पो कॉलेजीचें स्लोगन आसा पळय आकी चिकी चिकी पोज तें हांवें रचलां स्वता. आकी चिकी चिकी पोज वी आर द डेम्पोज. ताजो रचनाकार हांव. हय हय. कॉलेज गाजयल्या हांवें सामकी गाजयल्या. आमी मायमान प्रायजां हाडल्या. सोमते थंयच्या थंयच घरच्या घरा खांडेपारा आमी मायम बसयल्या. थंयच्या थंयच धपक्याक शिवाजी म्हणटा पळय थंयच मायम बसयली. आयज मणींचेर मणी. चालूच आसता म्हज्यो.